आम्ही मांद्रे मतदारसंघातल्या रस्त्यांची जी स्थिती आहा ती पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा आणि ह्या रस्त्यांचेर विंगड वाठारांत व्हडली फोंडकुलां पडलेली आसा आणि ह्या फोंडकुलांतल्यान गाडयो चलयतना कशा प्रकारचो त्रास जाता हाचे सगळ्यांक अनुभव आसा। सरकारान आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खातीर रस्ता विभाग आसा आणि ताणींनी दुर्लक्ष केला की काय अशें दिसून येता। फाटल्या कांय दिसांनी रस्त्यांचे जे कंत्राटदार बरे भशेन रस्ते करिनात किंवा ते रस्ते पिड्ड्यार जावपाक जापसालदार आसात तर तांचेर कारवाय करतलो आणि कांय कंत्राटदारांक ब्लॅक लिस्टान घालपाची घोशणा केल्ली आसा। ताचे मुखार कितें जालें हें मात्र अजून कळोंक ना। ज्या तरेन रस्त्यांक फोंडकुलां पडल्या त्या रस्त्यावरून गाडयो चलयतना कशा पद्दतीचे लोकांचे हाल जायत आसा हे मात्र कळपाक मार्ग उरूंक ना। ह्या विशयी थळावे आमदार जीत आरोलकर हांच्याकडे संपर्क साधलो असता कांय दिवसांत पावस वतलो आणि 1-2-4 दिसांनी जी फोंडकुलां पडलेली आसा ती हॉट मिक्स पद्दतीन डांबर करून व्यवस्थित करतले आणि पुराय पावस गेल्या उपरांत पुराय रस्तो हॉट मिक्स पद्दतीन करपाचो आसा अशें तांणी सांगले। फाटल्या कांय दिसांनी व्हडा प्रमाणात पावसूय पडला आणि ल्हान फोंडकुलां आसली ती फोंडकुलांचो आकार वाडलेलो आसा आणि ह्या रस्त्या वयल्यान गाडये चलयतना कशा पद्दतीची कसरत करची पडटा हे तुमकां चित्र दिसून येता। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हो रस्तो बेगोबेग बरो करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।